देशातल्या पहिल्या बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडच्या मशालीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हिरवा बावटो दाखयले उपरांत ही मशाल आता गोंया पावल्या। अनुराग मामल हांणी ही मशाल पुण्यासान हाडून खेळां मंत्री गोविंद गावडे हाच्या हातात दिल्या। ह्या मशालीक मोठ्या दबाज्यान गोंयांत येवकार दिलो। भारत पयलेच खेपे आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ ऑलिम्पिक घडोवन हाडटा। हाच्या मशाल मिरवणुकीचे उक्तावण 12 जूनाक दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाले। मशाल वाहक अनुराग मामल आयज सकाळी ही मशाल घेवन राज्यांत पावलो आणि तांणी ही मशाल खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांकां सुपूर्द केली। ह्या कार्यावळीत देशाचे नांव व्हड केल्ल्या 2 बुद्धिबळ खेळगड्यांचो गोविंद गावडे हस्तुकीत सन्मान जालो। विश्वनाथन आनंद हांचे कडेन सोपयली तेन्ना भक्ती कुलकर्णी त्या समयार त्या खेळात तांचे बरोबर हाजीर आशिल्ले ही आमच्या खातीर सुद्धा अभिमानाची गजाल। Only Goan player to play in National Premier Chess Championship held in 2019, 2009 and 2012. He has won tournaments in state, national and while representing at international level. जोरदार ताळ्यो अनुराग मामला खातीर। एक हिस्टॉरिकल मोमेंट सगळ्यां खातीर गोंया खातीर तशेंच भारत देशा खातीर, कारण हो जो टॉर्च डे आसा जेन्ना जेन्ना चेस ऑलिम्पियाड देश वर्ल्डान जातलो सदांच ताची सुरवात भारत देशान जातली अशी ह्या इंटरनॅशनल फेडरेशनान सांगिल्लें आसा। जेन्ना जेन्ना खंय वर्ल्डान चेस ऑलिम्पियाड हाची सुरवात जातली ताजो टॉर्च रिलीज जो आसा हो भारत देशान जातलो आणि हो टॉर्च रिलीज आज आमचो पयले फावट भारतान जाता आणि आज ताची आस्पाव आज गोंयान आसा। खेळ आणि कला म्हज्या गेले 5 वर्सांच्या कारकिर्दीत हांव सदांच सांगतालो, मनशाची वळख जर कितल्यांतल्यान जर वळख निर्माण जावपाक शकता ती दोनूच क्षेत्र आसात, एक म्हळ्यारूच खेळ आणि दुसरें म्हळ्यारूच कला। आणि ह्या दोन्ही आविष्कारांचो दोन्ही क्षेत्रांतलो आज हांगसर सुंदर असो संगम आज घडोवन येता। आणि म्हणूनच खेळाक जेचे महत्व आसा आणि तो खेळगडो जर ताणें गांभीर्यान जर पॅशन म्हणून जर घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी अचीव करपाक शकता। आज अनुराग मामल एखादे खूप शिकिल्लो आसतलो, भक्ती कुलकर्णी एखादे खूप शिकिल्ले आसतले पूण ताका शिक्षणाच्या रुपान आज वळखनात। अनुराग मामल, भक्ती कुलकर्णी ही आमच्या देशातली एक फामाद असे बुद्धिबळ स्पर्धेतले एक खेळाडू आसात अशें म्हणून तांची आज जागतीक आज वळख जाल्ली आसा। अर्थीक वा नैतीक आदाराक लागून खंयचोय भुरगो खेळाक लागून आपले सपन विसारचो ना हाची खात्री म्हाज्या फुडारपणा खाला खेळा मंत्रालय करतले। तशेंच सरपंच पावण्यावयली ट्रॉफी, आमदार पावण्यावयली ट्रॉफी आणि सीएम ट्रॉफीच्या पावण्यावयल्यान सर्तीची येवजण करपाचें काम सरकारचें सुरू आसा अशें खेळा मंत्र्यान सांगलें। आयकात। गोंयान आणि भारतान ज्या वेळाचेर नॅशनल कॉन्फरन्स आमच्या हालींच एक आठवड्या पयलीं जाल्ले आसा तातूंत चिंतन जाल्लें आसा, तातूंत मंथन जाल्लें आसा। आमचो भारतीय खेळगडे आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर कशे तरेचे परजळतले हेचे खातीर एक ढोबळ आमी प्लॅन केल्लो आसा, एक स्ट्रक्चर आमी घातिल्लो आसा। ज्या तरेन केंद्राक कितें आसूं पण एक गोंय राज्याचो मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच जेन्ना म्हजे कडेन कला आनी संस्कृतीक संचालनालय जेन्ना आशिल्लें त्या वेळाचेर 2 शब्दाचेर हांव जोर दितालो। कलाकारांचो सन्मान आणि मान हो म्हज्या संचालनालयाचो मुख्य उद्देश जावन आसा। आज तोच शब्द हांव परत एज अ खेळा मंत्री म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता। गोंयच्या सगळ्या खेळामळ्या वयल्या खेळाडू वर्गाक सांगता, तुमचो सगळ्यांचो मान आणि तुमचो सगळ्यांचो सन्मान हे म्हजे खेळ आणि युवा वेव्हार खेळ संचालनालयाचे पहिले प्राधान्य जावन आसा। असो तरेचो खंयचोच खेळगडो फाटी उरपाना, जो एका फायनान्शियल आसूं किंवा ताका मोरल सपोर्ट आसूं आमी तांकां प्रत्येक पावलाचेर पाठिंबा दिवपाचें उतर ह्या आजच्या ऐतिहासीक दिनाच्या निमित्तान सबंद गोंयच्या खेळगड्याक हांव दिवपाक सोदतां। आज आमचे बुद्धिबळ स्पर्धा आसूं, प्रामाणीक हे राज्यस्तरीय शालेय आमच्यो स्पर्धा जातात, पूण त्याच शालेय स्पर्धे बरोबर विलेज पातळीच्या लेवलाचेर सुद्धा आज स्पर्धा जावप हे तितलेच महत्वाचें आसा। ज्या वेळाचेर हांव पीटी टिचर्सांक जेन्ना संबोधन करतालो त्या वेळाचेर एक गोष्ट हांव तांकां सादता तांकां सांगतालो, यू हॅव टू रीच एट द ग्रासरूट लेवल। गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक।